भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था, रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। टाइम है बदला, जज्बात वही है, दिल जिसको लाइक करे बात वही है। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बीवी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, दशमी भी है, मंकी किंग भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। डॉगी भी है, न्यू फौजी भी है, लाइव पॉडकास्ट और गेमिंग 5G भी है। नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा राती दिल्लीचे आर्चबिशप ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस तशेंच सीबीआयसीचे सदस्य हांच्या वांगडा संवाद साधलो। नाताळाची दिली देशवासियांक परबी। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव हांणी गोंयच्या जनतेक नाताळाच्यो दिल्यो शुभेच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वित्त आयोगाच्या बसकेंत घेतलो सहभाग। लखनौ हांगा अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान संरक्षण मंत्र्यांनी केले युवा महाकुंभाचे उक्तावण। आणि घरमंत्री अमित शहा हांणी नवी दिल्ली हांगा घेतली एनसीआरबीची बसका। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा राती दिल्लीचे आर्चबिशप ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस तशेंच सीबीआयसीचे सदस्य हांच्या वांगडा संवाद साधलो। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्चबिशप
बिशप CBICचे सदस्य हांका 25 डिसेंबरा जावपी नाताळाची हुनहुनीत परबी भेटयली। तशेंच आर्चबिशप ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस हांका 60व्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यो। ये दिन हम सब के लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वर्ष CBCI की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर CBCI और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था। अब आज हम सभी CBCI के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहां सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्ष में यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नाताळा निमतान गोंयच्या जनतेक हुनहुनीत परबी भेटयल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नाताळाचो संदेश दिताना सांगले की गोंय राज्यांतल्या पुराय ज्ञाती बांधवांनी सलोखो राखपाक प्रयत्न करचो। नाताळ सणाचो उद्देश लोकांक जोडपी आनी शांतिकायेचो आसा, ताका लागून गोंयच्या जनतेन सौहार्दाचे संबंध दवरचे असोय संदेश तांणी दिलो। क्रिसमस हो सण उत्सवाचो पुराय जगभर क्रिसमस व्हडा उत्सवान मनयता। जेजूचो जन्मदीस ह्या निमित्तान कॅथलीक कम्युनिटी व्हडा उमेदीन क्रिसमस हो सण मनयलो वता। हांव सगळ्या म्हज्या कॅथलीक भाव भयणीक क्रिसमसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। विश यू हॅपी क्रिसमस। हे सांगता आसतना गोंयांत एक वेगळ्या पद्दतीन आज पर्यंत पळय जायल्लो आसा की क्रिसमस हो सण हो सगळ्या कम्युनिटी एकीकडे येवन क्रिस्ताव भाव आसतले, हिंदू आसतले, मुस्लिम आसतले, हेय बी मनयता आसतना गोंयांत दिसून येता। क्रिसमस हो सण तसो उमेदीचो एकीकडे येवन मनोवपाचो आनी गोंयांत तर ह्या वर्सा एक्सपोजिशन असल्या कारणान ताका आनी व्हडा उमेदीन सगळे मनयता आसतना दिसता। देशांतले विदेशांतले कितलेशेच लोक हे एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान गोंयांत आयल्या आनी ताका ते सगळे जाण व्हडा उमेदीन क्रिसमस मनयता आसतना आमकां दिसता। हांव परत एकदां म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक आनी समेस्त देशवासियांक क्रिसमसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी गोंयांत आसलेले सर्व धर्म समभावता म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, कॅथलीक हे जशे एकचारात रावता तशेंच पुराय देशांतूय बी तांच्यांनी एकचारात रावचे। माननीय मोदीजी ऑलरेडी म्हणजे क्रिसमस फाटल्या 4 दिसा पयलीं कॅथलीक भावांच्या मदीं वचून मनोवपाक सुरवात केला। फुडले 31 डिसेंबर पर्यंत हो क्रिसमसाचो सण उत्सव लोक अशाच मोठ्या उमेदीन वेगवेगळ्या चर्चींनी वेगवेगळ्या आपल्या घरा कडेन मनयतना आमकां दिसतले। गोंयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी नाताळ सणाक लागून गोंयच्या जनतेक शुभेच्छा व्यक्त करून आशीर्वाद दिलो। प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आनीक एक नाताळाची परब आमकां फावो जाता। त्या समयार तुमकां सोमेस्तान जेजूची कृपा आनी शांती हांव दिता। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो जोल समारंभ आमी एकठांय येताना ताच्या येण्यान सोमेस्तान जो सासणीक परमासो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया। बोरमाश्याची यात्रेकारां हो विशय जो आमच्या मोगाळ फ्रांसीस पाप साहेबान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां दिला तो नाताळांच्या व्हडट्या गुटाक जोडूंक म्हज्या मनान येता।
नातालांची काणी जावन आसा एक यात्रेची काणी। बेल्या शारांत वचूंक मारियेन आनी जुसेन जी पवित्र यात्रा दवरली ती जाली एक विश्वासाची, नम्रतायेची आनी बोरवाशाची यात्रा। आव्हानां आनी अवघडायां मदें तांचें काळीज देवाच्या बासावण्यान थीर रावलें। मारिये आनी जुसे भाशेन बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक आमकां आपयल्यात। काळोखान बुडलेल्या संवसारान झगडी मारामारी, कोश्ट, दुबाव आनी वेगळो जार उप्रासतात तेन्ना देव आमकां सोडून दिना म्हूण जेजूचो सोल आमकां उगडास करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नीती आयोगाच्या बसकेंत वांटो घेवन देशांतले नामनेच्या अर्थशास्त्रज्ञां वांगडा देशाच्या अर्थीक बजेटाचेर उलोवप केलें। नीती आयोगाची ही बसका नवी दिल्लींत जाली। ह्या वेळार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीती आयोगाचे मुखेल कार्यावळ अधिकारी BVR सुब्रमण्यम आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। 2025-26 ह्या वर्साक लागून केंद्रीय अदमास पत्रकाची तयारी म्हूण नवी दिल्लींत नीती आयोगाची ही बसका जाली। आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 100व्या जयंती निमतान जावपी कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मध्य प्रदेशाच्या भेटेर वचपाचे आसात। ह्या भेटे वेळार ते खजुराहो हांगसर विंगड विकास येवजणांचे उक्तावण करतले। केन बेतवा ह्या न्हंयांच्या लिंक येवजणेचोय प्रधानमंत्री मोदी बुनयादी फातर बसयतले। प्रधानमंत्री हांच्या हस्तुकी जावपी नदी जोड येवजणेचो लाव मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेश ह्या दोन्ही राज्यांक मेळटलो। आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान लखनौ वाठारांत अटल युवा महाकुंभ ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें आसा। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी लखनौ हांगच्या स्मृती स्थळाचेर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आशिल्ले। अटल युवा महाकुंभ हो महोत्सव देशांतल्या हेर राज्यांनी एकाच वेळार मनोवपाक सुरवात जाल्या। गोंय भाजप पक्षाच्या वतीन बूथ केंद्राचेर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या कार्याची म्हायती सगळ्यांक जावची हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखल्यात। के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफ़ी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने सरदार अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या मुखेलपणाखाला आयज नवी दिल्ली हांगा राष्ट्रीय गुन्यांव नोंद ब्युरो NCBRB फाट्याची बसका जाली। ह्या बसकेंत घरमंत्री अमित शाह हांणी नव्या गुन्यांव कायद्यांची अंमलबजावणी बऱ्या तरेन जावची म्हूण मार्गदर्शन केलें। गुन्यांव प्रकरणां बेगिनांतल्या बेगीन सोडोवपा खातीर अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करचो आनी पिडीतांक न्याय दिवचो अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार बसकेंत सांगलें। फाटल्या 13 डिसेंबराक गुन्यांव फाट्याच्या ताब्यांतल्यान पळून गेल्लो जमनी हडप घोटाळ्यांतलो आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका केरळ वाठारांत अटक केल्या। ह्या उपरांत काल सांजे गोंय पुलिसांनी ताका गोंयांत हाडलो। तशेंच सुलेमान खानाची घरकान्न अफसाना उर्फ सारिका खान हिकाय गुन्यांवांत वांटेकार जाल्ल्या कारणान पुलिसांनी अटक केल्या। सुलेमान खान हाचेर विविध गंभीर प्रकरणाचे 13 गुन्यांव पुलिसांत नोंद आसात।
काल केरळांत अटक केल्या उपरांत सुलेमान खान हाच्याकडे आशिल्ले 4 फ्लॅट, 12 चारचाकी, 3 दुचाकी, 12 मोबायल, 30 बँक चेकबुक, 16 बँक पासबुक तशेंच 2,60,300 रुपया रोकड पोलिसांनी जप्त केला. सुलेमान खान हाका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. बांगलादेशी घुसखोरांनी रेल्वे आणि रानाच्या वाटेन आयज भारतात येवपाचो प्रयत्न केल्ल्या कारणाक लागून ह्या घुसखोर रॅकेटाचो दिल्ली पुलिसांनी पर्दाफाश केलो. 11 बांगलादेशी रोहिंग्यांक दिल्ली पुलिसांनी अटक केल्या. 2022 बांगलादेशी घुसखोर भारतात येवपाक लागून प्रयत्न करताले. घुसखोराकडल्यान पुलिसांनी बनावट वळखपत्र आणि हेर साहित्य जप्त केलां. उसमें 4 सस्पेक्ट थे. उनसे जब पूछा गया भाई वो उसके यहाँ काम करते थे, जिसके यहाँ सेंटू शेख नाम का आदमी डिसीज था, उसके यहाँ काम करते थे. उससे पूछा गया फर्दर कि भाई आपके यहाँ क्या काम करते थे, तो उसने बताया हम बंगाल से आए थे यहाँ काम करने के लिए. जब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके तो मालूम चला कि इनके पास आधार कार्ड्स भी हैं, पैन कार्ड्स भी हैं. फर्दर इन्वेस्टिगेशन मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेश से हैं. इसका पूरा रैकेट बस्ट करने के लिए हमने जब पूरी तह तक गए तो मालूम चला सेंटू शेख ने एक साहिल नाम का आदमी है जिसके कॉन्टैक्ट में थे. उस साहिल ने इन लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए. एक वेबसाइट है JantaPin.in जिसपे से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, उसको यूज करते हैं और आधार कार्ड बनाए अपने सबने. ये लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, उसमें फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाते थे. इनको एक यूनिक आधार कार्ड मिल जाता था, उसको फिर फर्दर यूज करके रहते थे जहाँ पे रहते थे ये लोग. सेंटो शेख के घर से 4 वोटर IDs मिले हैं. उनमें 4 में से हमने एक लेडी पकड़ ली है जो बांग्लादेश सिटीजन है. उसके बांग्लादेश के प्रूफ मिल चुके हैं उनको. वो आई थी 2021 में यहाँ पे. उसने अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फर्जी वोटर कार्ड बनवाया और फिर वो तब से इंडिया में रह रही है. बांगलादेशी घुसखोर रोहिंग्यांनी आयज भारतात घुसपाचो यत्न केलो, पूण दिल्ली पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. उपरांत ह्या घडणुकेक भाजपा आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल हांकां जापसालदार धरल्यात. आम आदमी पक्षाक लागून बांगलादेशी रोहिंगे भारतांत घुसतात. ह्या घुसखोरांक आम आदमी पक्षान बेकायदेशीर वळखपत्र दिल्ल्याचो संशय आसा. केजरीवाल आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांक मदत केल्या जाल्यार ह्या प्रकरणाची चवकशी जावपाक जाय अशें भाजपचे खासदार मनोज तिवारी हांणी मागलें. अंदर पहल हुई है. देखो जी, कोई भी हम मानवता के समर्थक हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं. हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं. इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे. केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आयज अमेरिका दौऱ्याचेर गेल्ले आसा. 6 दिसांच्या ह्या दौऱ्यार विदेश मंत्री जयशंकर क्षेत्रीय आनी वैश्वीक मुद्द्याचेर अमेरिका राष्ट्राध्यक्षा वांगडा चर्चा करतले. अमेरिका आनी भारत ह्या दोनूय देशाचे विदेशी संबंध सुधारपाक लागून हो दौरो आयोजीत केल्लो आसा. 29 डिसेंबरा मेरेन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकेंत आसतले. अभिनेतो अल्लू अर्जुन हाचो सिनेमा पुष्पा 2 सुपरहिट जालो आसलो तरी अभिनेता अल्लू अर्जुन हाच्यो अडचणी दिसान दीस वाडत आसा. हैदराबाद पुलिसांनी आयज परत एक फावट चवकशी करपाक लागून ताब्यात घेतिल्लो तेका आसा. हैदराबाद पुलिसांनी समन्स जारी केल्या उपरांत चिकडपल्ली ह्या पुलीस स्टेशनाचेर अल्लू अर्जुनान उपस्थित रावलो. ह्या पयलीं लोकांनी अल्लू अर्जुन हाच्या घराचेर फातर मारून व्हड लुकसाण केल्लें आसा. BRS पक्षाची महिला नेता के कविता, BJP प्रवक्ता प्रतीक भंडारी तशेंच काँग्रेस फुडाऱ्यांनी अभिनेता अल्लू अर्जुन घटनेविशीं उलोवप केलां. Congress party is at its best in terms of trying to divert the attention of the people from the real issues and taking up frivolous issues like lodging cases against film stars, etc. Student activists have gone to the residence of Allu Arjun. They say that they are affiliated to Congress, but they are affiliated to many parties because they are the students in Usmania University. The Congress party does not believe in free speech. It believes in Hitler-Shahi. It believes in dictatorship. A country governed by rule of law, where courts are functional, will not allow this to happen. The question that needs to be asked by Mr. Revanth Reddy is, answered by Mr. Revanth Reddy is, why were the goons who threw stone on Allu Arjun's house, all of them belonging to the Congress party, was it sponsored by Revanth Reddy on the instructions of Rahul Gandhi?
भारतीय चित्रपटातलो प्रसिद्ध निर्मातो श्याम बेनेगल हांच्या पार्थिवाचेर मुंबय हांगा अंतिम संस्कार जाले। ह्या वेळार बॉलिवूड सृष्टीतले दिग्गज कलाकार उपस्थित रावन बेनेगल हांका निरोप दिलो। भारतीय सिनेमा आणि टेलिव्हिजनाचो गौरवशाली अध्याय कायचो काळा पयस गेला अशो प्रतिक्रिया बॉलिवूड सृष्टीतले दिग्गज कलाकारांनी दिल्यात। भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि सोशल मीडिया माध्यमावयल्यान त्यांच्या मरणाविषयी दुःख व्यक्त केला। वो तो उसके फादर वही थे, उन्होंने अंकुर 74 में बनाई थी और 50 बरस में कितनी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने एक नई जागृति, नया चेतन, एक नया सोच हिंदी सिनेमा को दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी। मैं तो यंगर जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि उनकी फिल्में, सारी फिल्में दोबारा देखो और उस काम को जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाओ। मिस करेंगे उनकी बातें, मेस्मराइज कर देते थे जब भी वो बात करते थे। तो आई थिंक यू नो वी लॉस्ट, इट्स अ ह्यूज लॉस। मतलब जो फिल्में की वो अपने कन्विक्शन से इस तरह से की और इस तरह उसके पीछे खड़े थे कि आज वो हम पैरेलल सिनेमा बोलते हैं, उसमें उनका इतना बड़ा योगदान है। यू नो बिकॉज द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट ही हैड टू टेल द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट ही वांटेड was phenomenal and I think we will really miss someone like him. देशाच्या पूर्वोत्तर भागात आज अति बर्फवृष्टी जाल्ल्या कारणान जनजीण विस्कळीत जाल्या। या बर्फवृष्टी जाल्ल्या कारणाक लागून पहाडी राज्य आणि मैदानी राज्य हांकाय धोको उप्रासलेलो आसा। दिल्ली हवामान खात्यान 25 डिसेंबरा मेरेन वातावरणात बदल जावपाची शक्यता उक्तायल्या। केंद्रीय माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज समाज माध्यमांतल्यान संदेश दिल्लो आसा। ह्या संदेशांत भारतांतल्यान निर्यात जावपी स्मार्टफोनाचो मूल्य 1 लाख कोटी वेल्यान चड आसा अशें सांगलां। PSI म्हळ्यार प्रोत्साहन योजना चड लोकांमुखार पावल्या कारणान स्मार्टफोनाच्या निर्यातीन वाड जाल्या आनी ही निर्यात चालू अर्थीक वर्सांत 1,70,000 कोटी मेरेन पावोवपाचें उद्दिष्ट केंद्र सरकारचें आसा अशें अश्विनी वैष्णव हांणी संदेशांतल्यान सांगलां। आनी खेळांत क्रिकेट। भारत आणि वेस्ट इंडीज बायलां पंगडा मदीं वडोदरा हांगसर सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या एका दिसाचो खेळ सध्या सुरू आसा। वेस्ट इंडीज पंगडान कुरू बावलो जिखून भारताक फलंदाजी दिली। भारताच्या हर्लिन देवल हिने 115, प्रतिका रावळ हिने 76, स्मृती मंधाना हिने 53 आणि जेमिमा हिच्या 52 धावण्याच्या नेटार भारतान 50 ओव्हरींत 5 गडे वगडावन 358 धावण्यो केल्यात। सद्याक वेस्ट इंडीज पंगडाचो खेळ सुरू आसा। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा राती दिल्लीचे आर्चबिशप ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस तशेंच CBICचे सदस्य हांच्या वांगडा संवाद साधलो। नाताळाची दिली देशवासियांक परबीं। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आनी आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव हांणी गोंयच्या जनतेक नाताळाच्यो दिल्यो शुभेच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वित्त आयोगाच्या बसकेंत घेतलो सहभाग। लखनौ हांगा अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान संरक्षण मंत्र्यांनी केले युवा महाकुंभाचे उक्तावण। आणि घरमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत घेतली NCRBची बसका।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी आतां हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.